गोंयच्या भांगरा महोत्सवी वर्सा निमतान शिक्षण खात्यान दवरिल्ले देशभक्ती गीत गायन सर्तींत बरेच कोफुसांव आनी वाद जालो। म्हापशा दवरिल्ले हे सर्तींत 20 स्कुलांची 300 भुरगीं आयिल्लीं। आयत्या वेळार नेम थारावप तशेंच भुरग्यां खातीर कसलीच वेवस्था करूंक नाशिल्ल्यान भुरग्यां बरोबर आयिल्ले शिक्षकय बेजारले। एडीआय म्हणटा सर्तींत स्कुलां आनी भुरगीं अकस्मात वाडिल्ल्यान वेवस्था सारकी जाली ना। उत्तर गोंय शिक्षण विभागा खातीर म्हापशां ही अख्खें गोंय पावंड्यार देशभक्ती गीत गायन सर्त दवरिल्ली। सर्तींत वांटेकार जावपी भुरग्यांच्या पंगडाक पदां म्हणटना शिक्षकांनी संगीत साथ दिवंक मेळची ना म्हूण सांगिल्ल्यान शिक्षक बेजारले। तर ह्या एडियान ऑन द स्पॉट हे ठरयता रुल्स एंड रेग्युलेशन आनी टिचर्सांक सांगता की टिचर्स आर नॉट अलाउड, ओन्ली द स्टुडंट्स आर अलाउड अशें तो सांगता। मागीर टिचर्सांनी हेजेर ऑब्जेक्शन घेतले तर त्यांनी आयकूंक ना। आमी तांकां सर्क्युलर हाडून दाखयले तरी तो आपल्या अटीचेर रावलो। पयस पयस सावन आयिल्ल्या भुरग्यां खातीर सर्तीचे सुवातेर कसलीच वेवस्था करूंक नाशिल्ल्यान शिक्षकांनी तिडक उक्तायली। बसपाक तांकां जागो ना, सगळीं भायर भुरगीं अशीं भायर एवढ्यान देवड्यान फिरता। त्याच प्रमाणे थंय आतां जे कॉम्पिटिशन जे घेता पळय ते एका क्लासीन घेतलां, थंय कांयच अरेंजमेंट ना, म्हणजे ताका मायक सिस्टम ना। पयलीं ही आतां भुरगीं पळया सगळीं भुरगीं रस्त्या वयल्या ना, तांकां उदक ना पितलो जाल्यार, बसपाक जागो ना, टॉयलेट ना भुरग्यांक। चेडूं म्हाजी खंय वचपाचें तेंच्यांनी सांग पळया। आनी तेणी आतां आमकां डायरेक्ट सांगता तो पुलीस कंप्लेंट करता म्हणून। सर्तीचे नेम सारके नात म्हूण शिक्षकांनी सर्तीक हरकत घेतली। सर्तीचे सर्क्युलर आनी प्रत्यक्ष नेमांत तफावत दिशिल्ल्यान शिक्षकांनी आयोजकांचेर आवाज चडयलो। शिक्षण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी तांकां पुलिसांक आपोवपाचो भंय घालो। जवळ जवळ 3-3.5 भुरगीं आसा, तांकां बसपाक हांगा जागो ना, उदकाची सोय ना, आमचे भुरगे सगळे भायल आसा। दुसरें म्हणजे कितें तेणी चड व्हडले म्हणजे आमचेर हे केले, अन्याय केलो, आमकां धमकी दिली पुलिसय घातली म्हणून आनी भायर धांवतले म्हणून कितें हे सारकें न्हय। प्रकरण खात्याचे वयले अधिकाऱ्यां मेरेन पावलें। उपरांत शिक्षकांचे मागणे प्रमाण गावपी पंगडाक साथ दिवंक शिक्षकांक मान्यताय दिली। एडीआय म्हणटा शिक्षकांनी सर्त बंद उडोवपाची परिस्थिती हाडली म्हूण पुलिसांक आपोवपाचो भंय घालचो पडलो। They stopped conducting that program. Then I told, if it is like that, I will call the police. Like that. They stopped the program. Then I contacted the higher authority and asking what to do. Then he told that you allow them. Police आपयना, बस सांगले हांव अशें रिस्पेक्ट करतले ते पुलीस आपयता म्हणून। प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडटे। पळया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो घडामोडी। बोगदा वास्को ISBT म्हणल्यार इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ शिप बिल्डिंग टेक्नॉलॉजीची नवी बिल्डिंग बांदपा खातीर बुनियादी फातर लायलो। गोंय शिपयार्डाचो चेअरमॅन आनी वेवस्थापकीय संचालक विनीत बक्षीन बुनियादी फातर लायलो। What we are looking to do is to enable the youth of Goa in particular to upgrade the skill sets for finding employability, in particular in the area of shipbuilding. We have already started the skill development towards welding, and with this project we hope to be able to go into additional areas of shipbuilding such as marine fitters and crane operators. बार्देशातल्या पंचायत वांगडा खातीर मेळावो जालो। मेळाव्याक पंचायत मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार, आमदार किरण कांदोळकार, रोहन खवटे, पंचायत संचालक नारायण सावंत आनी BDO शशांक ठाकूर हाजीर आशिल्ले। पंचायतीच्यो समस्या, सगळ्या तालुक्यांतल्यो समस्या ज्यो साधारणपणे बहुतांशपणे कॉमन आसा, गोंयच्यो म्हणून काही कॉमन समस्या आसा, वेगवेगळ्या तालुक्याच्यो म्हणून काही कॉमन समस्या आसा, काही पंचायतीच्यो स्पेसिफीक समस्या आसा, ह्यो समजून घेवपाचो उद्देश आसा। म्हापशे पालिकेचो मुख्य अधिकारी हनुमान तरस्कार शुक्रारा निवृत्त जालो। ताचे खातीर पालिकेन निरोप सुवाळो जालो। मुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसोजा, नगराध्यक्ष संदीप फळारी, नगरसेवक आनी हेर अधिकाऱ्यांनी तरस्काराक निरोप दिलो। हनुमान तरस्कार चीफ ऑफिसर म्हापसा म्युनिसिपल काउन्सिल रिटायर जाता। ताका सादारणचे 14 महिन्याचे एक्सटेंशन दिल्ले, पूण ताच्या कारकिर्दीन बरें काम म्हापशान केलां हेणें। दिस इज वॉट ही हॅज डन इन म्हापसा। सगळ्यांक एकठांय घेवन काम केलां आनी बरे भशेन नगरपालिका सांबाळल्या। हांव समजता फुडलो नगर चीफ ऑफिसर येतलो पळय तो हें काम फुडें व्हरपाक जाय। आयज गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणटा तातूंत आयज हांव मुक्त जाता आनी म्हजें आतां फुडलें लायफ वेगळें आसतलें। हांवें म्हजें जाता तितलें
जाता तितले प्रयत्न करून बरे भाशेन हांवें काम केलां आनी सगळे लोक म्हज्या कामाक म्हाका पावती दिल्या सगळ्यांनी कितें केलां सगळे कावन्सिलर आयज पयल्या फाटी म्हाका दिसता म्हाका फेरवेल दिवपाक येयल्या आनी आय एम व्हेरी हॅपी नो प्रॉब्लम. शेनवारा फोंड्या घुमटांचो गाज आयकूंक आयलो. चवथ लागीं पाविल्ल्यान फोंडेच्या रोटरी क्लबान घुमट आरती सर्त घडोवन हाडिल्ली. सुमार 25 हायर सेकंडरीन आनी कॉलेजींनी हे सर्तींत वांटो घेतिल्लो. पळयात विवेक प्रभून घेतिल्ले तरणाट्यांचे घुमट आरतींचो नेट. इतल्यानी खबराचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.